येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरेख पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. हणजुणा पर्यटकांनी जिवेशी मारलो गोंयच्या तरणाट्याक. तरणाटो पार्किंग कंत्राटदार म्हूण करतालो काम. पार्किंगे वयल्यान जाले कोफुसांवाचें रुपांतर खुनात. आरोप्यांक काणकोणा उखल्ले पुलिसांनी. मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार पणजेकारांच्या घरोघरी. भेटी खातीर साधलो दसऱ्याचो मुहूर्त. कोण काय पणजेचो उमेदवार, लोकांक लागून रावल्यो मळशीक. हणजूण वाठारांत सागर नायक ह्या तरणाट्याचो खून जालो. शुक्रारा घडिल्ले घडणुकेंत पर्यटकांनी तांकां जिवेशी मारलो खंय. तो पार्किंग कंत्राटदार म्हूण काम करतालो. खून केले उपरांत पर्यटकान फुज्ज्यो काडल्यो. उपरांत काणकोणा मेरेन ताचो फाटला करून तांकां बॉर्डरीच्या चेक पोस्टार अटक केलो. गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटक आनी सागर नायका मदीं पार्किंगे वयल्यान बाचाबाची जाल्ली. सागरान ठरावीक अंतराचेर तांकां गाडी पार्क करपाक सांगिल्ली. पर्यटकान ताचें आयकून घेवंक ना. उरफाटो ताका मारसर मारलो. हे घडणुकी उपरांत पर्यटकान थंयच्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. गोवा 365 खातीर हणजूणच्यान संदीप कामोलकार. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो चलो उत्पल पर्रीकारान दसऱ्याचो मुहूर्त साधून पणजे घराघरांनी वचून लोकांची भेट घेतली. उत्पल पणजेच्यान अपक्ष वेंचणूक लढयतलो अशी वावडी आशिल्ली. ते फाटभुंयेर ताची पणजेची भोवडी म्हत्वाची जावन रावल्या. पणजे सद्याक भाजपाचो आमदार आसा. ताका लागून भाजपाची पणजेची तिकीट भोवतेक ताकाच मेळटली. दुसरे वटेन मुखावेले विधानसभा वेंचणुकेंत आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराची भुमिकाय म्हत्वाची थारूं येता. आतां उत्पल पर्रीकारानय वेंचणुकेच्या रिंगणांत उडकी घेतली जाल्यार पणजेची समीकरणां बदलूं येतात. सगळ्या गोंयकारांक आनी पणजेच्या लोकांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता. हांगा घराघरांनी वचून तांकां दसऱ्याच्या निमित्तान मेळप आनी तांचे आशिर्वाद घेवप हें सद्या चालू आसा. आता इलेक्शन येता तुमचे कशें तुमचे ना सद्या हांव फक्त लोकांक मेळपाचें काम चालू आसा. प्रत्येक घरान वचपाचो प्लॅन आसा पणजेंतले. काल तुमचे लिडरी येयल्ले तुमचे भासाभास कितें जालो तांचे ना ते चालू आसा. आनी काल हांव त्या कार्यक्रमाकूय आशिल्लो. बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी ना सो अशेंच लोकांक मेळत राव असो प्लॅन आसा. थँक्यू. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दोन पक्षां मदीं सर्त जावचे बदला शिवोले भाजपा विरुद्ध भाजपा अशें गॅर रंगपाक लागला. शिवोलचे भाजपा ब्लॉक कार्यकर्ते आनी शिवोलचो माजी आमदार दयानंद मांद्रेकाराचो पूत समीर मांद्रेकारान कापणेच्या मशिनाच्या कोफुसांवात आरोपाचे सगळे बाण परतिल्यात. आतां समीर मांद्रेकारान मायकलाचेर बाणांचो शिवर केला. मायकलाक तो सांगता शिवोलकारांनी शिवोली मतदारसंघात बायलांक केन्नाच वेंचून दिवंक ना आनी दिवचे नात. भाजपाचो माजी आमदार दयानंद मांद्रेकार आणि भाजपाचो मंत्री मायकल लोबो हांचे मदीं सद्याक केस्तांव कोफुसांव चल्ला. कारण कितें तर शिवोले पाविल्ली भात कापणेची मशिनां. दोगांनी एकामेकांचेर गुंडगिरीचो आरोप केला. आतां शिवोलेच्या भाजपा फुडाऱ्यांनी मायकल फट उलयता अशें सांगपाक सुरवात केल्या. तो मंत्री आशिल्ल्यान ताका फटी मारप सोबना असो शर्मावय दिला. पर्राची सरपंच डिलायला ही मायकलाची घरकान्न. ती शिवोलच्यान वेंचणूक लढोवपाक सोदता देखून मायकल बोळ घालता. भाजपा फुडाऱ्यांचें म्हणणें. एक रिस्पॉन्सिबल एमएलए, कालांगूटचो रिस्पॉन्सिबल एमएलए तशेंच गोंय राज्याचो मंत्री आनी अशे फटिंगपणाचे स्टेटमेंट दिवप म्हणजे म्हाका दिसता तो खरोच तिका कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां ना. आनी तेणी एक्चुअली हो स्टेटमेंट दिवपूय सुद्दां न्हू. कित्याक एक भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो लिडर तो आनी अशे फटिंगपणाचे एलिगेशन घालप सुद्दां फटिंगपणा की ही आमची प्री प्लॅन एक्टिविटी आसली खूब दिवसां पूर्वी. आनी अशें आहा की जर तो मंत्री आहा तो सद्या गोंय राज्याचो मंत्री आहा मायकल लोबो आनी आमच्या माजी आमदारान जर ती मशिनां चोरून हाडलेली, एक प्रोटोकॉल आसता मिनिस्टराक. जर कोणी चोरून जर व्हरता आनी जर ते आमी यूज करता जाल्यार तेणी ती व्हरपाक जाय आसली परत. ताका तो पावर आसलो पूण तेणी ते काय करूंक ना. कित्याक ताका खबर आहा कितें चल्ललें ते. इतलो तो सद्या सैर भयर जाल्लो आसा की ताका सद्या भंय पडलेलो आसा. कित्याक तो कालांगुटान सुद्दां जर तुम्ही लोकांक विचारतले जाल्यार कालांगुटान लोकांक सुद्दां खबर आहा की तो कालांगुटान निवडून येना म्हणून. आनी तो इतलो सैर भयर जाल्लो आहा म्हणून तो कित्याची कितें स्टेटमेंटां दिता.
आणि तो आता आमकां सैरभर म्हणजे आमकां काचाबूच करता, म्हणजे तुमी भिया म्हणून. पूण येणाऱ्या फुडल्या इलेक्शनाक सुद्धा जो आमदार निवडून येतलो तो आमचो श्री दयानंद मांद्रेकरूच आसतलो. आनी कित्याक काय म्हणशी ह्यो हिस्ट्री काडून पळयात, शिवोले भायरसून आमदार कोणूच निवडून येवंक ना. आनी आमी शिवोलकार तरी इतले पिशे ना की भायल्या लोकांक कोणाक निवडून हाडपाक. कित्याक आमी सक्षम आहा शिवोलेन काम करपाक, आनी आमचे कार्यकर्ते सगळे बूथ कमिटी झेडपी मेंबर सगळे मेळून एकत्र मेळून काम करीत आहा. ज्या दिसा मशिनां पावली त्या दिसा तेंच्यांनी आमकां फोन केलो. जी आदर्श सोसायटी आसा तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगले की तुमची मशिनां येयल्या, तुमचे फार्मर्स आहा तेंकां थंय धाडा आनी मशिनां व्हरा म्हणून. तेज्या प्रमाणे हांवें कितें केलें की आमचे जे फार्मर्स आसा, वशाल आसा, शिवोले आसा, आसागांव आसा, अंजुना आसा, ते सगळे फार्मरांक सांगले की तुमची मशिनां येयल्या, तुमी वचून घेवन या म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय गेले तेंच्यांनी आमकां सांगले की तुमी मशिनां व्हरतात ती बरी आसा, पूण थंयसर तेंची रावपाची वेवस्था करा, तेंची जेवपाची वेवस्था करा, हे सगळे आमकां सांगले तेंच्यांनी. आनी आमी ते सगळे केले. जो आमचो एक शेजारचो आमदार आसा, मंत्री आसा, तेणी खंय तरी हांगासरल्या लोकांक आश्वासनां दिल्ली की आपूण मशिनां दितलो, आपूण शेतांतले सगळे काम आपूण फ्री करतलो. आनी तेणी मिटिंग्यो घेतल्यो, तेणी बॅनरां लायल्यो सगळे कडेन की आपूण मशीन दितलो म्हणून. आनी खंय तरी तेजे हे जालें कितें की आमी एक सोसायटी कडेन उलयतालो आनी तो आनीक एक दुसरे सोसायटी कडेन उलयतालो दिसता. आनी जालें कितें की गव्हर्मेंटाचें हें आसता न्हू, तेज्या प्रमाणे खंयची एक सोसायटीक आसता न्हू ती एक एरिया अलॉट केल्लेली आसता. आतां दुसरी एरियेंतलो हार्वेस्टर मशीन हांगा घालूंक शकना, पूण कशें आहा की तो आनीक कोणा कडेन उलयतालो आनी तेका दिसलें की ती मशीन हांगर येतली म्हणून. पूण आमची मशिनां खंय तरी पयलीं पावली आनी आमी काम सुरू केलें. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की आमी काम सुरू करता म्हणून, हेणी कितें केलें की ताजो एक ड्रायव्हर आसा तो कन्नड उलोवपी आनी जे ऑपरेटर आसा मशिनाचे ते भायले न्हू, म्हणटकूच ते कन्नड उलोवपी. म्हणटकूच हो तेंच्या पात्रावा कडेन थंय कर्नाटकान उलोवन तांकां धमकी दिवंक लागलो की तुमी मशीन फाल्यां चालू करशात नाल्यार आपूण 50-100 लोक हाडटलो आनी हांगा मस्ती करतलो म्हणून. हांगा सुद्दां राती एक इन्सिडंट जालो. आमची नवरात्रा चालू आहा देवळा कडेन, थंय सुद्दां अशेंच तेंचे लोक येयले आनी थंय दादागिरी करूंक लागले, तांकां मारता म्हणूंक लागले ऑपरेटरांक बी. तेन्ना हांवें स्वता पुलिशेक फोन करून आपयले आनी तांकां प्रोटेक्शन दिलें. एक म्हणा ती आयते हेजेर आयते बिळान नागोबाई तसलो हो येवन हांगा घुसूंक सोदतालो, ते खंय तरी तेजे फेल गेले म्हणून तो आयज फ्रस्ट्रेट जाला आनी तो कितें कितें बडबडटा. ताका बडबडूं न्ही, तितून आमी लक्ष दिना. आमचें जें काम आसा तें आमचें एके लायनीन चालू आसा. तो कितें करपाक जाय ताका तेणी करुनी. आनी खुबश्यो गजाली आसा. आतां मशिनां आमी दिल्लीच आसा, आतां वेवस्थीत आमी सगळे कट करून घेतले. आमी तांकां सांगलें की आमी तुमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिता. त्या टायमार पुलीस थंय पावले. पुलिसेन सांगलें की कांयच टेन्शन ना, भिवू नाका तुमी चालू करा म्हणून आमी तुमच्या वांगडा आसा. मागीर मशिनां चालू जाली आनी शेत कापणी सुरू जाली. आनी हो जो आमदार मंत्री आसा तेणी जे चिंतलेले की थंयसरली मशिनां हांगा हाडून चालू करतलो, तेजे जे हे आसले ते थिंकींग आसले ते फेल गेले. आनी तेजे कार्यकर्ते आसले जेंच्यांनी लोकां कडेन मिटिंग्यो घेतलेल्यो, लोकां कडेन उलयल्ले, ते खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाले आनी ते तेंचे कडेन झगडपाक लागले. म्हणून ते मागीर कितें जालें की हेंकां लोकांक उत्तर दिवपाक हें जालें ना. तेंच्यांनी कितें केलें की खंय तरी एक भायलें मशीन हाडलें, काणक्या बिल्ला चालू केलें. आनी काल एक मशीन हाडलें आनी आसागांव चालू केलें. ही भायली मशिनां हाडल्या. आतां बिलिंग कसो करतलो म्हाका खबर ना. तो बिलिंग आसता, आतां आदर्श सोसायटी आसा तेजी बिलिंग हांगा जातली. हांवें अशें आयकलां की तेणी खंय तरी एक लेटरूय केल्लेलें आसा खंय चीफ मिनिस्टराक आनी मिनिस्टराक की जी हांगली आदर्श सोसायटी आसा ताका काडून दुसरे कडेन घालचो आनी आपलो जो मनीस आसा ताका हांगर घालचो म्हणून. आतां तितून तो आनीक लोकां कडेन वायटपण घेतलो. आतां आदर्श सोसायटी आसा ती इतली वर्सां हांगा शेत कापीत आसा ते. आनी कशें जातलें की आतां जर दुसरो हाडलो आनी हांगा घातलो, ताका परतून त्यो सगळ्यो वाटो दाखोवच्यो पडटल्यो, ताका परतून सगळी शेतां दाखोवची पडटली, सगळो वेस्ट ऑफ टायम जातलो, सगळी वाटलान उडयतलो आनी लोकांची वाकडेपणाक करून घेतलो, असो हो विशय आसा. आतां तो ताका दिसता की आपूण हुशार कसो म्हणून आनी आपूण हे सगळें करून घेतलो म्हणून. ते तशें पॉसिबल ना. आनी काल जो तो इन्सिडंट सांगता की आमी थंय दादागिरी केली, अरे ते हेंकां हाडल्यात आमी. गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान संदीप कामोलकार. कदंबा महामंडळाचे टिमीन आमी कोविड वॉरियर्स हे दाखोवन दीत कोरोना काळात केल्ल्या कामाचो आनी दिल्ले सेवेचो अभिमान सुवाळो मनयलो. कदंबा महामंडळाक 41 वर्सां पुराय जातात. दसऱ्याचे निमित्त साधून पणजे बस स्टँडार घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यांतल्यान तांणी ही खोशी वांटून घेतली. 180 वर्सां स्थापन जाल्ल्या कदंबा महामंडळाक 41 वर्सां पुराय जाल्ल्यान महामंडळान खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. हे कार्यावळीत कदंबा कर्मचाऱ्यांक भेटी दिवन तांचो भोवमान केलो. सुवाळ्याक पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात, कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
I KTC is in profit with trust and faith. I स्टाफाचे उलोवपाक स्टाफ आमच्या स्टाफान बरें काम केलां कोविड टायम लोक जर डिजायन बसलो आमच्या स्टाफाक पयलीं लोकां वयले बसीन हाय स्टाफ देखून आमचो स्टाफ स्टॉल आहा आमचो स्टाफ खूब सांगता स्टाफाचे आतां ते हालीं देखून म्हाका एक म्हयनो जालें स्टाफ आमचे पर्स मेळ्ळ्या भागार आयले बस स्टाफ लागून दिले ड्रायव्हर कंडक्टर आमचो स्टाफ केटीसी स्टाफ आदलो स्टाफ आसा आतां न्यू स्टाफ जाता ताका मोग आहा आमचो केटीसीचो आनी लॉसीस आतां हांव रोहीत मसरा उलयता बस स्टँड बांदपाक जाय परतें आतां CCP हें काम करता CCP हें बांदपाक हें बस स्टँड बांदपाक आनी सीएमान सांगलें आमी केन्ना प्रॉफिट करता केटीसी आमकां बस स्टँड जागा म्हापसा मारगांव वास्को ते बस स्टँड बांदल्या प्रॉफिट करतले नोवे इन द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज प्रॉफिट आख्या वर्ल्डाक आपूण ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रॉफिट करना आमी प्रॉफिट केन्ना प्रॉफिट करतले when we get income on the bus stand आमी टीम म्हूण काम करता स्टाफ मॅनेजमेंट MD हांव डिप्युटी डायरेक्टर आनी टीम वर्क हा म्हूण आमची बस फुडें चलता हाय TDS वन फुडल्यान बस कित्याक लागना स्टाफा लागना आनी एक टायम नेक्स्ट टायम देखून हांव KTC येयल्यार हांव येवपाक शकता KTC म्हाका KTC प्रॉफिट करता प्रॉफिट केन्ना जातले ओन्ली इफ वी आमची प्रॉपर्टी आहा बस स्टँड प्रॉपर्टी म्हापसा मारगांव वास्को त्यो लँड व्हॅल्यू वयर केले जाल्यार प्रॉफिट आमकां आतां CCP मेर सांगला म्हाका येयले तेका पेंजी बस स्टँड कित्याक पेंजी बस स्टँड ओल्ड जाला आमचें आतां ट्रेन भितर आयज म्हाका आनी एक फावट देव बरें सगळे स्टाफ आहा आमी लागून स्टाफ आहे आयज टीम वर्क आहा मानव सेवा ही कितें म्हणजे आमी कदंबान दाखोवन दिलेल्या कोविडाच्या टायमार आमचो जीव रिस्कार करून ही सेवा आमी केल्या शाबासकी तुमकां म्हज्या वाटेन आनी चेअरमॅनाच्या वाटेन हो सरकार जो आसा जो काळजी करणारो सरकार आसा ज्या कामदारांची कायद्याची जी अडचण्यो वा एंटायटलमेंट जे आसता तो दिवपाचो सरकार आसा देखून तुमकां सगळ्यांक सांगता तुमी वेवस्थीत काम करा आनी जे तुमकां जे कायदेशीर मेळपाचें आहा तें तुमकां मेळटलें हांव प्रयत्न करतलो चेअरमॅन प्रयत्न करतलो गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो मळब दाटपाक लागला फुडल्या 48 वरांत गोंयांत पावस गडगडा सयत हजेरी लायतलो 15 वेर म्हटल्यार शुक्रारा कांय वाठारांनी कमी जाल्यार कांय कडेन घसघशीत पावस पडटलो 16 सावन ते 19 मेरेन गोंयांत हवामान सुकें उरूं येता हवामान खात्याचो अदमास 19 ऑक्टोबरा मेरेन गोंयांत फांतोडच्या वेळार भौतेक सुवातांनी दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली हे मजगती चडांत चड 33 जाल्यार उणेंत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता अरेबियन दर्यादेगेवेल्या हवामानाक लागून दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळूं येता हो वेग वराक 60 किलोमिटरांचेर पावूं येता दर्या खवदळटलो खोल दर्यांत बोटी घालूं नाकात हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आनी गोवा 365 चे आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो